11 जानेवारी ते 15 जानेवारी असे एकूण 5 दीस विधानसभेचे अधिवेशन चलतले। राज्यपाल मृदुला सिन्हा हांचे अभिभाषणांतल्यान सकाळचे 11:30च्या सुमाराक अधिवेशनाच्या कामकाजाक सुरवात जातली। पयल्या दिसा कांय श्रद्धांजलीचे ठराव सभागृहात घेतले। सभापती आणि उपसभापतीची निवडूय ह्याच अधिवेशनात जातली। राजेंद्र आल्लेकार हांणी सभापती पदाचो राजीनामो दिले उपरांत ते पयलेच फावट मंत्री ह्या नात्यान सभाघरांतले आमदारांच्या आसनाचेर बसतले। पयल्या दिसा कसलेंच कामकाज जावचें ना। सभापती खातीर 11 जानेवारीक अर्ज भरपाचो निमणो दीस आसून मंगळारा दनपारचो प्रश्न उत्तराचो काळ सोंपले उपरांत सभापती पदा खातीर निवडणूक जातली। विद्यमान उपसभापती अनंत शेट हेच सभापती जातले अशी आशा आसा। 14 जानेवारीक उपसभापती पदा खातीर निवडणूक जातली। ह्या अधिवेशनात 700हून अधिक प्रश्न आयल्यात। तातूंतले जेमतेम 20 ते 25 प्रश्नांचेरूच 4 दिसांत चर्चा जातली। अधिवेशनात पणजी मनपा दुरुस्ती कायदो, गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ दुरुस्ती कायदो, गोवा विद्यापीठ कायदो अशी विधेयकां सरकारातर्फे चर्चेक येतली। अधिवेशनात दिवचलचे आमदार नरेश सावळ हांचे राजभाषा कायद्यांतले दुरुस्तीचे विधेयक चर्चे खातीर येतले। विष्णू वाघ हे आता उपसभापती जावपाचे आशिल्ल्यान राजभाषा दुरुस्ती कायद्याक तांकां सभाघरांत प्रवेश मेळप कठीण आसा। नरेश सावळ हांचे मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवपा संदर्भातले विधेयक चर्चेक येवचे पयलींच सभापती तांकां परवानगी दिता की ना हाचेर सावळ हांच्या ह्या खासगी विधेयकाचे भवितव्य अवलंबून आसा। ह्या अधिवेशनात पुरवणी विनियोग विधेयक आनी पुरवणी मागण्यो मांडटले। मजगतीं सरकारान अधिवेशनाचो काळ कमी दवरिल्ल्यान अपक्ष आमदारांनी आनी काँग्रेस आमदारांनी सरकाराक धारेर धरपाचें थारायलां। भाशा माध्यम आनी डिफेन्स एक्स्पो ह्या सारकिल्ले आनीकूय कांय म्हत्वाचे विशय विधानसभेत बरेच गाजपाची शक्यता आसा। आरटीएक्स ब्युरो रिपोर्ट।